23 जुनाक राज्य पावंड्यार गोंय कोंकणी अकादमीन दिवचल कोंकणी सेवा केंद्राच्या जोडपालवान शणै गोंयबाब जयंती उत्सव आयोजित केला। ही शणै गोंयबाब हांची 140वी जयंती। ही कार्यावळ दिवचले हिराबाई झांटये मेमोरियल सभाघरांत जातली। तशेंच ह्या सुवाळ्यांत 10वेक आनी 12वेक दिवचल म्हालांत चड गुण मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो यादस्तीक आनी मानदंड दिवन भोवमान करतले म्हण गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉ प्रकाश वज्रीकर उलयल्यात। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही खास करून शणै गोंयबाब जयंती उत्सव 2017 या संदर्भात आयोजित केल्या। आमकां खबर आसा की कोंकणीचे महापुरुष कोंकणी भास, साहित्य, समाज, संस्कृताय, संशोधन अशा तरेकवार मळार चेतना हाडपी आणि एक युग परिवर्तन घडोवन हाडपी शणै गोंयबाब हांची 140वी जयंती गोवा कोंकणी अकादमी आणि दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र हांच्या जोड पालवान मनयतले। 23 जून 2017 हो दीस आसा। सकाळी 10 वरां सावन सांजे 6 वरां मेरेन ही दिसभराची कार्यावळ आयोजित केल्ली आसा। दिवचलच्या हिराबाई झांटये मेमोरियल सभाघरांत ही दिसभराची कार्यावळ जातली। ताचे उद्घाटक आणि मुखेल सोयरे म्हणून दिवचल मतदारसंघाचे आमदार भौमानिस्त राजेश पाटणेकार हाजीर आसतले। मानाचे अतिथी म्हणून दिवचलचे नगराध्यक्ष श्री राजाराम उर्फ सतीश गांवकार हाजीर आसतले आणि ह्या सुवाळ्याचे येवकार अध्यक्ष श्री रमाकांत शेटये आसात। दिसभराच्या ह्या कार्यावळीत सकाळी प्रतिनिधींची नोंदणी जाल्या उपरांत सुवाळ्या जाल्या उपरांत एक परिसंवाद आम्ही आयोजित केल्लो आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंय सरकार हे वर्स ओपिनियन पोल घडणुकेची 50वें वर्स म्हणून मनयतले आणि ताचोच एक भाग म्हणून गोवा कोंकणी अकादमीन गोंयची अस्मिताय काल, आयज आणि फाल्यां ह्या विशया वयलो एक परिसंवाद आयोजित केल्लो आसा। ह्या परिसंवादात सहभागी जावपी आसात श्री शराफीन कौर, अन्वेषा सिंगबाळ, शेख हनीफ आणि या परिसंवादाचे अध्यक्षपण भूषयतले डॉक्टर दयानंद राव। दनपारां माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यां खातीर कांय सर्ती आमी आयोजीत केल्ली आसात। तातूंत आप उलोवप सर्त आसा, मागीर उक्ती माची जातून युवकांच्या आणि थंयसर सहभागी जावपी लोकांच्या प्रतिभेक एक माची मेळोवन दिवपी एक अशी माची आसा आणि उच्च माध्यमीक आणि माध्यमीक स्तरावयल्या भुरग्यां खातीर कोंकणींतल्यान प्रश्न मंजुषा सर्त आयोजीत केल्ली आसा। 2 भुरगे जे आसा 12वेचो दिवचल तालुक्यान पयलो आयिल्लो भुरगो, तातूंत आमी 1,500 रुपया आनी यादस्तीक अशें दिवन भोवमान करपाचें आसा आनी 10वेक जो आयला ताका 1,000 रुपया आनी यादस्तीक दिवन ताचो भोवमान करपाचें आसा। त्या भायर 10वेच्या परीक्षेत दिवचल वाठारांतल्या सगळ्या स्कुलांनी जो हायस्ट म्हणजे चडावत गुण घेवन आयला कोंकणी विशय, त्या प्रत्येकाचो स्कुलांतलो एक सगळ्यान हायस्ट मार्क घेतिल्लो त्या भुरग्याचो 10वेचो आनी 12वेचो अशें जवळ जवळ आमच्या त्या वाठारांत जवळ जवळ 20-25 हायर सेकंडरी आनी स्कूल मेळून सगळीं इन्स्टिट्यूशनां आसात। त्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांतलो एक भुरगो तांचो आमी भोवमान करतात।